मडगांवकारांच्या हातान हे जैत मडगांवकारांचे आता कोणाची एंट्री कोण कितें फुडें वतलो तें मडगांवकारांनी डिसायड करूंक जाय ताज्या हातून आमी मडगांवकारांक दिसता जाल्यार आमी फुडें वता. तूं सदां सांगतालो कॅम्पेन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान तूं सांगतालो मडगांव कितें आपूण 4 तारखेक कळटलें म्हणून सगळ्याक. सो हांवें मत जेन्ना यू आर व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट यू वील बी गेट. हांव मत जेन्ना आमी चड काम मडगांव करूंक ना, चाव्यो बिव्यो ताणें चड केला. हांवें जे थोडेच हातून हांव भितर सरिल्लो तातूंत म्हाका खात्री आसली कितें रिजल्ट मेळटलो तो. आनी हांवें तुमकां सांगिल्लें की 4 तारखेक मोठी दोंगरार जंय तो सांगता की सगळे लोक आपल्याक बाबा म्हणटात आनी कितें म्हणटात दिगंबर आया आनी कितें कितें म्हणलें तो हेड ऑन बी आयकल्लो हांवें. तें सगळें म्हणून पसून 4 तारखेक तुका तुज्या आंबेडकर जातलें हें सांगतकूच ताणें मुखेलमंत्र्याक व्हरलो. मुखेलमंत्र्याक थंय व्हरपाक कांय हेड नो बिजनस टू गो देयर. इलेक्शनाच्या दिसा कितें म्हणून वता तूं इतलें हाडून पसून थंयच्या लोकांनी दाखोवन दिल्या, तांची गरीब जनतेन दाखोवन दिलां की ते सत्या बरोबर आसा. आज मोदी दोंगरार कितें जालां तें तुमी दिगंबराक विचारा तें कितें जालें. मशिनान कोण गेलो काय मशीन मॅनिप्युलेट जालें. आतां कितें तरी एक्सक्यूज सोदचो पडलो. तो एक्सक्यूज बी सोद नाजाल्यार तांची घरां मोडटा म्हूण सांगची. कित्याक हाजी खूब दादागिरी जाल्ली आहा ताजे मागीर थंयचे एक धर्मगुरू धमकी दिवन ताका गोंय सोडून वचचें पडलें. बिटवीन इलेक्शन एंड रिजल्ट हें जाल्लें आहा आनी ताजे गुंडांनी हें केल्लें आहा. बीजेपीचे कडेन हे दिगंबर कामतीचे गुंडांक जें प्रोटेक्शन मेळटा हे गुंडांक आतां फुडें पळोवचें पडटलें आनी मडगांवकार तांकां पळयतले. म्हाका खात्री आहा की जे लोक काळजान पसून बीजेपी मानतात ते पसून तांकां कितें तें पळयतले. पूण हें सगळें सांगतना हांव तुका हेंय सांगूंक सोदतां हो दिगंबर कामतूच जर कॅन्डिडेट जाल्लो अशें धरया की विर्या तो अगेन्स्ट दिगंबर कामत जाल्लें जाल्यार दिगंबर कामत 50,000 मतान पडपाचो. डेपो म्हणून तरी इतलो लागीं सावथ गोंयचे जनतेचे आमी सगळे एक जाले आसात. पूण म्हाका दिसता लोकांचें हें जैत लोकांनी फुडाकार घेतलो आनी लोक आज जिखिल्ले आहा. आमी हांगा दामबाबाच्या स्थळान आहा, मडगांवान आहा, मठग्रामान आहा. मडगांवान जें कितें जालां तें म्हाका दिसता दामबाबान दाखयल्लें आहा की दामबाब मडगांवकारा बरोबर आहा. दामबाब जो मनीस आपल्या कडेन उलयता म्हणून सांगता आनी देवाचे फुडें फटी मारता ताजे बरोबर ना हें क्लियर कट दाखयलेलें आहा. आतां तें फुडें कितें जालें तें कशें जालें हें तुमी ताकाच विचारात. बाब दिगंबर कामतीक विचारा कित्याक ताका तें पोस्टमॉर्टम बी करपाची संवय बरी आहा. तो तुमकां सांगतलो अशें जालें तशें जालें पर्संटेज आमचो वाडलो आनी कोणें कितें केलें. पूण एक क्लियर कट आहा की दीस इज अ वोट अगेन्स्ट डिफेक्शन एंड वोट अगेन्स्ट करप्शन. एक भ्रश्ट सरकार जो दुसरो पॉलिटिकल पार्टी फोडटा, जो लोकशाही काबार करूंक सोदता, जो तुम्ही प्रेस मॅनेज करता, जो एक्झिट पोल मॅनेज करता, जो लोकांचे ओपिनियन पसून चेंज करूंक सोदता हे सरकाराक हो धडो शिकयल्लो आहा. हो आमी अर्दूच शिकोवंक पावले. जेन्ना ओपिनियन पोल जालो तेन्ना सावथ गोंयचे जनतेन फुडाकार घेवन गोंय साल्वार केलें. नॉर्थ गोवान आमी फेल जाल्ले आहा. पूण आतां गोंय साल्वार करपाक म्हळ्यार नॉर्थ गोवा पसून साल्वार करपाक सावथ गोंयच्या हातान आहा. हें आमकां दिसता आमची एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमी एकवटान हें करतले फुडें. आनीक म्हाका खात्री आहा की जैत आमचेच जातलें.